नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकार्य कार्यावळीत तुम्ही सगळे येवकार. सद्याक आनीक 2 दिसांनी म्हळ्यार 31 जानेवारीक आमचे फातर्पेच्या फातर्पेकान्नीची जात्रा जावपाची आसा. आनीक एक हो एपिसोड आमी ह्याच हाजे खातीर घेतात की फातर्पेकान्नी देवस्थानाची जी समिती आसा तांचें अभिनंदन करपा खातीर हे करतात. कारण एक थंय एक इश्यू आयिल्लो की मुस्लीम ट्रेडर्स आसात तांकां जात्रेक वांटेकार जावपाक दिवचे न्ही अशें तरेचो विचार आयिल्लो. सुरवातेक ताजेर असो निर्णय घेतला अशें जाल्लें, पूण निमाणे कडेन देवस्थान समितीन येवन क्लॅरिफिकेशन केलें आमच्या जिल्हाधिकाऱ्या कडेन की आमी तशें कांय ना, कोणा आमी डिस्क्रिमिनेट करपाचें ना म्हणून. आनीक सो ही एक म्हाका दिसता गोंयचें जर सामाजीक एक वातावरण पळयलें जाल्यार एक उर्बा दिवपा सारकी गजाल अशें आमी म्हणपाक शकतात. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आमी आज आमचे कडेन चर्चा करपाक आपयल्यात ते आमचे गोविंद बाब गांवकार. गोविंद, देवकार तुका. गोविंदाची जर वळख करून दिवपाक जाय जाल्यार गोविंद हे एक बऱ्यापैकी क्रिकेटर, ते एक क्लब चलयतात, बॅनरमॅन क्लब म्हणटा तो क्लब गोविंद बाब चलयतात. दुसरें म्हणटा ते सामाजीक क्षेत्रांत ते तितलेच घोळिल्ले आसात. आपल्या क्लबा मार्फत ते नाटकां करतात आनी ह्या वर्सा आमचे नटसम्राट हे नाटक तांच्या क्लबा वरच्यान दवरला. सो म्हाका एक तुका जो सामाजीक जो फाटभुंय आहा ताका लागून तुका हांव सद्याक हांगा आपयला. पयलीं म्हणटा तो येवकार. आनीक आमच्या फातर्पेकान संस्थानीच्या समितीन जो निर्णय घेतला त्या विशीं तुका कितें दिसता? सगळ्यांत पयलीं हांव तांचें अभिनंदन करता. कित्याक आमचें गोंय जरी ल्हान जालें तर गोंयाक एक जबरदस्त अशी धार्मीक चळवळीची फाटभूंय आसा. तुमी पळयलें आसतलें नॅशनल आनी इंटरनॅशनल पत्रकारिता सुद्दां हाजे दाखले दितात की इंडिये परस सगळ्यांत चड धार्मीक चळवळी गोंयांत आसा. कळ्ळें न्ही. आतां अनफॉर्च्युनेटली म्हणटात तशें तातूंत आडमेळे हाडपी राजकर्ते आसात आनी आमचे थोडे सामाजीक संस्थाय आसात. कळ्ळें. पूण तांची खरी देख घेवपाची सगळ्या लोकांनी की तांणी हे थोड्या लोकांच्या मनाक हें किल्मीश आयिल्लें अशें म्हाका दिसता. आनी दे ट्राय टू गिव इट अ पुश अशें. आनी ते तांचे मिटिंगेर डिस्कसूय जालें, तेंय मान्य केलें. हय, तें मान्य केलां. आनी आतां कितें आसतात, सिन्स गोंयचो धार्मीक चलोवका सगळें इंडियेन एक्सेप्ट केला. ह्या छोट्या ल्हानशा सुपुल्ल्या गोंयाक आमच्या हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिश्चन गुण्यां गोविंदान मानतात. ते आमची युनिकनेस म्हणटात. एक्झॅक्टली. आतां हांगा एक जर आमी टेस्ट करून जर पळयली एक अशी बारीकशी उजवात ती बाकी इंडियेक कशी चलतली. कित्याक आमकां खबर आसा गोंयांक BJPचें राज्य आसा आनी मेजॉरिटी इंडियेक तांचेंच राज्य आसा आनी BJP इज द मुखावटा. फाटल्यान सगळो करता RSS. ओके. आय वॉज कनेक्टेड विथ दॅम 40 years बॅक फॉर सर्टन इश्यूज. ABVP हांव मडगांवलो शहर कार्यप्रमुख आशिल्लो. कितें सो तांची शिस्त बाकीच्या संस्थांनी घेवच्या सारकी आसा, तातूंत कांय दुमत ना. पूण तांकां पळय जो सोशल पोलरायजेशन करपाचो अट्टाहास आसा न्ही, दॅट इज बॅड फॉर इंडिया. ओके. तांचें मत कितें, 82% आर हिंदूज इन इंडिया. तांकां जर आमी पोलरायज केलें कशें तरी करून तांच्या मनाक जर भंय घालप, मुस्लीम अशें करता, क्रिस्तांव अशें करता, देन आमकां एक गट्टा मत मेळटली. बट आय थिंक इंडियन पॉप्युलेशन एंड इंडियन वोटर्स आर व्हेरी इंटेलिजंट. हे तांणी 2024 इलेक्शनान दाखोवन दिलां. सगळे BJP वाले येवं करूं तें करूं, अबकी बार 400 बार 500 बार कितें सांगपाचें तें म्हाका खबर ना. बट पीपल हॅव शोड दॅम वेर दे बिलोंग. आनी लास्टाक तांकां म्हणजे चड केल्यार चलचें ना. एक्झॅक्टली. देर आर सर्टन गुड थिंग्स इन BJP फॉर वीच पीपल हॅव इलेक्टेड दॅम. तांची इकॉनॉमिक पॉलिसी बरी आसा. बिफोर द इलेक्शन आय हॅव टोल्ड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, वाय डोंट यू तुमी लोकां मुखार वचना आनी सांगनात कित्याक आमी BJPन गेल्या त्या 10 वर्सांक अशें केलां. यू स्कोर ऑन युअर ब्राउनी पॉयंट्स. तुमकां ते कोण कितें म्हणटा ते मुसलमान गाय हे तातूंतच कित्याक गुंतून दवरपा जाय. देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स न्ही. इंडियेन गेल्या त्या 10 वर्सां उदरगत केल्या. ह्या इश्यूचेर एक गोंयांत तरी एक हें आशिल्लें की हो इश्यू येतकीर स्पेशली आमच्या वर्तमानपत्रांनी एकच आयडिया एक तो केली ना. वेल्यान ही मागणी कशी चूक
हाजेर आमच्या गोमंतकान कितलेशेच लेख काडले. दत्ता नायकाचो लेख तूं वाचलो आसतलो. सो एक गोंयाक अजुनूय तो हे आसा की जर बॅलन्स वता जाल्यार तो कोण तरी सारको जाग्यार हाडपा खातीर प्रयत्न करता. अशें जाता अशें दिसना तुका? हय, इंग्लिशींत म्हणटा आमी कम एट द टायम कम एट द मॅन. तशें दत्त बाबान जो लेख बरयल्ली तो खरो तोखणायेचो आनी हांव तांचे ह्या माचयेर अभिनंदन करता. आनीक राजकर्त्यांक कळ्ळें की हें गोंयाक चलचें ना. डेफिनेटली कशेंच चलचें ना. बिकॉज फॉरगेट दॅट गोंयचे 90% पॉप्युलेशन इज एज्युकेटेड. दे आर लिटल बीट थिंकर्स. तशें हांगा ऑल ओवर इंडियेक डिग्री घेतिल्ली खूब आसा. तांकां एक पॅरेग्राफ इंग्लिशीन बरोवपाक कळना. इवन तांचे मातृभाशेन फॉरगेट इंग्लीश. दे कॅनॉट एक्सप्रेस दॅट आयडिया. आनीक फातर्प्या किंवा कुंकळी हे जे 2 गांव आसात दे आर नोन फॉर दीस कोमनल हार्मनी. हाज्या पयलीं कोमनल हार्मनी खंयच्याय लेवलाचेर वचून ताणें बिगडपाक दिवंक ना. दिवं ना. सामकें आय एग्री विथ यू. फॉर एग्जाम्पल शांतादुर्ग पळय आसा देवस्थान, तातूंत क्रिस्तांव वता, हिंदू वता आनी मुस्लिमूय वता आनी ताजेर कोणें केन्नाय आडमेळी हाडूना. पीपल हॅज एक्सेप्टेड सेक्युलरिजम एज अ वे ऑफ लायफ. आनी तें थोड्या लोकांक सारकें जायना. ताणें ताका सिक्युलर अर्बन नॅक्सलायट म्हणून कितें कितें नांव दवरलें. हो आतां हो कितें आमचो मुस्लिमाक दुकानां घालपाक दिवची न्ही असं मागणी ही पयलींच न्ही. ताज्या फाटल्यान रोखडीच मांद्रे जाली. ताज्या पयलीं हाका आनीकय वेगवेगळे एंगल्स आसात. आमचो आतां बिफाचो इशू धरया. बीफ इशू. बीफ हे एक आमच्या गोंयच्या समाजाचे स्टेपल फूड. हे सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. बरोबर. एक प्लस म्हळ्यार 2 मुस्लिमाचे आनी हाचे बी क्रिस्तांवांचे बी. अशे वेळार एक हो हे कितें हे जे कोण गोरक्षक म्हणटात ताणी स्वता वचून गाडयो हाडप, स्वता वचून त्या हाजेर खंयचे तरी कोरवो मारतात, थंय वचून रेड करप, हे तुका कितलें अशें दिसता? चूकच ती ना अशें न्ही, पण तुमकां कोणें अधिकार दिले ना? दीस इज वॉट एक्झॅक्टली आतां 2014 जेन्ना मोदीचें सरकार आयलें, गिव एग्जाम्पल, तेन्ना विदीन 3-4 मंथ्स 1 लाख केस जाले हरियाणाक, खबर आसा तुमकां. आनी खट्टर बाब तेन्नाचो CM पिशा भशेन उलयलो तो, कोणाक बीफ खावपा येता आनी पाकिस्तानाक वचपाचें. यू गॅट माय पॉयंट. दीस इज RSS अजेंडा टू स्केर पीपल एंड पोलरायज सोसायटी. आनी कांयच ना. ते बीफ आसूं नाल्यार ते मुसलमानाक दुकानान न्हयकारपाचो इश्यू आसूं, तातूंत अजेंडा एक सामको क्लियर दिसता. तूं ओरिजिनली मडगांव रावता, ओरिजिनली काणकोणचो तूं, आनी तुज्या काणकोणाक एक इश्यू जालो की ते कोण मुस्लीम दुकानां घालतात आनी तांचे जुलूस काडपाक ते कोण भायल्यान कोण हाडटात आनी कितें हाडटात म्हण व्हडलो येदो व्हडलो बोवाळ जालो की 2 जाणांक हांचे मुस्लिमाक मारूय पडलो आनी तो इश्यू जालो. पण हे अशें मुद्दम जावन भडकावपाचें कारणां कितें काय म्हणून? कारण तें सांगलें तुमकां की देर आर सम फ्रिंज एलिमेंट्स इन सोसायटी. तांकां उमेद आसा, तांकां घडये टॅलंट आसताय, पूण तांकां जेन्ना एक्सप्रेशन मेळना न्ही, मनीस गोज फॉर डिस्ट्रक्शन. आनी BJP वाले असले लोकांक हाता कडेन धरून आपणाली चीप सादी करून घेता. दॅट इज नो अदर वे. आतां तो बोवाळ खंय जालो? आय टेल ऑल माय BJP फ्रेंड्स, ओके, तुमकां नाका, फॉर एग्जाम्पल मुस्लीम आयची घडी गोंयचें नुस्तें, वेजिटेबल and fruits are handled by Muslim vendors. They have to accept this. Everybody has to accept this. कळ्ळें न्ही? तुमकां नाकात, ओके, फेर इनफ. तुमी दुसरी हिंदू व्यापाराची फळी तयार कित्याक करना? When I tell society that this is bad, for example, this is bad, you show them what is right. You give them option. हाजे कडेन घेनाका, हाजे कडेन घे. I mean, you cannot discriminate, but for exactly for तांचे समाधान खातीर, ओके, ताजे कडेन घरा मर, तुजे कडेन खंय आसा दुकानदार हिंदू? गोविंद, हो जो प्रश्न आसा तो डायरेक्टली इकॉनॉमिक्सा कडेन जोडिल्लो आसा. तूं म्हणटा तसो पळय दत्तान हे बरयलें तसो की जर ते पेंटर नात मुस्लीम आनीक ते घर बांदपी मुस्लीम जर कामगार ना, हे कोण बिल्डर आसात ते जे आमी आपली घरां मुस्लिमाक विकनात अशें सांगतात, बांदतले कशें काय म्हणून. बरोबर. तशेंच तुजे हांगचे खंयचे ते काणकोणचे किंवा बाकीचे इवन मडगांव जर फाल्यां ते जर गेले
रिप्लेसमेंट आसा. रिप्लेसमेंट आमचे नुस्तें म्हणटा आमगे म्हणटात, काम करपी कोण करतात ते ओडिसांतले आनी थंयचे झारखंडी करतात. बरोबर. सो आमी सद्याक गोंय म्हणटा ते टोटली दुसऱ्याचेर डिपेंडंट आसा. तरी आसतना ही मेंटेलिटी कित्याक काय म्हणून सेम थिंग घुवन आमी थंयच येतात न्ही. सी आय विल टेल यू हाव इट गोज. आतां वॉट्सॅप आयलें आतां केन्ना 15-20 वर्सां जालीं. तर इमिजिएटली सगळ्यांनी केलां म्हणटू, पूण BJP वाले तातूंत चड ऑर्गनायज आसात. तांचे ऑल ओवर इंडिया हजारांनी IT वॉट्सॅपाचे ग्रुपाचे हेड आसात. नाल्यार एक बरो ग्रूप आसा, त्या 5000 लोक आसात. थंय तांगेलो एक मनीस वता, आपूण मेंबर जाता आनी मागीर IT सेल तांकां प्रत्येक विकाक नव्यो नव्यो क्लिप्स धाडटात आनी दे आर सर्क्युलेटेड ऑल ओवर इंडिया. सो दे आर डुईंग इट इन अ सिस्टमॅटीक वे. बट आय थिंक in south they will not be successful. It can help, it can go good in cow belt. थोडे लोकांक I will not comment on anybody's mental level, but certain people they don't think. They get excited by देव धर्म आनी तांचे कडेन बरी प्रोपागंडा सिस्टम आसा लोकांक पिशी करपाक. सो सम पीपल हू बिलीव आनी तुमी पळयतात धार्मीक दंगली तो सगळ्यो त्याच काव बेल्टाकूच जातात. सावथाक चडश्यो धार्मीक दंगली जायना. आनी गोंया सारके जे आमचें राज्य आसा ताका हो सरकार आसा किंवा बाकीचे जे आसात हे एक प्रयोगशाळा म्हूण पळयतात काय म्हूण. कारण एक की आमचे ती राज्याची आमची सभा कुडचड्याचेर जाली. हय बरोबर. ताचे पयलीं 9 दीस राणाची सभा फोंड्या जाली. हे दोनी हाजे तो प्रश्न विचारपा खातीर एक हे आसा की ह्या फावटी आमच्या सावथ गोंयांक BJP कडेन 13 आमदार आसतना त्या 14 आमदार आसतना BJPचो उमेदवार दक्षिण गोंयाक पडलो. बरोबर. सो ताका आनी ह्या दोन हांकां कितें संबंद आसा दिसता तुका? येस 100%. कित्याक आय विल टेल यू हाव इट इज. 2024 मेचे जे लोकसभा इलेक्शन जालें आनीक बाय नाव कितें ताचें आमचे पल्लवी बाय. शी इज अ फॅन्टास्टीक गर्ल. एज्युकेटेड अँड शी इज अ कायंड हार्टेड. जालें कितें ताजेर तें देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वीच वी कॅनॉट डिस्कस ऑन दीस स्टेज. शी वॉज ताका जे थोपयलें गेलें ते कॅन्डिडेचर. सो शी वॉज नॉट प्रिपेर्ड. सो कितलोय बरो आसूं न्ही ह्या इलेक्शन आज इंडियेक देर इज अ सर्टन प्रोसेस यू हॅव टू डू इट. बट एनीवे शी ट्रायड हर लेवल बेस्ट अँड शी लॉस्ट द इलेक्शन. पूण जालें कितें हायकमांड इन दिल्ली दे वर व्हेरी मच शुअर दॅट शी विल गेट इलेक्टेड. कितें तिकेट थंयच्यान आयली ती. सो जालें कितें आतां वेन दीस इज ताणें समजलें की सालसेतचे लोक कशेंच बसचे ना. सो टी राजाची सभा नाजाल्यार आमगेली नवनीत राणा आनी हे दीज आर डेफिनेटली स्मॉल स्टेप्स इन देअर फ्युटायल एक्सरसाइज. That will tell. Yes, definitely they are connected. तातूंत कांय डावट ना. पूण हे कितें जाता हातूंत BJP आसा काय बाकी संघटना आसात? त्या BJPचो फाटल्यान पाठिंबो? डेफिनेटली गव्हर्मेंटाचो पाठिंबो आसाच. पूण मेन करता धरता इज RSS न्ही. तातूंत मागीर त्यो जहाल अति मवाळ ह्यो सगळ्यो आसात. कळ्ळें. सो तांगेलो तो एक बंच असो आसा न्ही तो हिंदुत्व अजेंडा आसचो ताजेर म्हजें कांयच हें ना आक्षेप ना. पूण हिंदुत्व अजेंडा आसून बाकीच्यो हिंदू अपलिफ्टमेंट करपाक ते कित्याक फाटी? के सुदर्शन इतल्या 100 वर्सां आतां हे येत्या वर्स आतां संघाचे 100 वर्सांच्या स्थापनेचें वर्स. 100 वर्सां एकूच के सुदर्शन वॉज द ओन्ली मागास वर्सी. कित्याक तातूंत संघ सध्या कोण चलयता तें आमकां खबर आसा. सो ताजेर म्हजें कांय आक्षेप ना. दॅट इज तुका कोणाक आवडटा तें आपणें एक्सेप्ट करपाचें. गेट माय पॉयंट. बट वेन वी सी दॅट धार्मीक रित्या एक संस्था बरी चलता आनी थंय बाकीच्या लोकांक कोणाक वाव ना अँड दे टर्न आउट देअर ओन सेम घिसीपीटी म्हणटा तशी आयडियोलॉजी. जग आज खंय पावलां. सो संघ जावं BJP जावं दे हॅव टू ओपन देअर मायंड्स. They have to think out a system that everybody is accommodated. See, in society, we have different types of levels.
certain people are lack of ideologies, certain people don't have economic power, certain people don't have any future or कितें म्हणटा तशें opportunities. So we have to design a system where everybody is accommodated. I think you will agree with me. हय सद्याक गोविंद आमी सद्याक जो हे आसा तो आमी सद्याक गोंयचोच प्रकार बाकीचे फेस्टिवल सिजन म्हणटात आनी भायरचे सगळे आमचे देशभरांतले लोक सद्याक गोंयांक आयिल्ले आसात आनी हे आसात. सो आनी हातूंत भितर खंयच्या एकच धर्मांतले लोक वयतना किंवा दीस इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. ट्युरिस्ट डेस्टिनेशना सारके जे प्लेसीस आसात तांकां अशी विचारसरणी परवडपाक शकता एक. आनीक आतां आमी चर्चा थांबयता आसतना तुका हे लास्ट हे आसा आनी हे जर आतां बंद जावपाक जाय किंवा हे जावपाक कितें जावपाक जाय? बंद जावपाक ओन्ली वन वे. ओन्ली पयलीं म्हाका परवडटलें काय? ना डेफिनेटली परवडना. सी गोंयाक शांतादुर्ग आसा, मंगेशाचा दामबाब आसा, तशेंच गोंयांत बॉम्ब जिलिकाय आसा, बरी सफा मशीद आसा. अनफॉर्च्युनेटली तिका कोण प्रमोट करना. आमच्या गांवांक जात्रा जाता उरूसय येतात आनी सगळे हिंदू आनी आमचे मयर आनी बाकी इवन क्रिस्तांव तातूंत भितर येतात. आनी आतां जालो तो इश्यू शांतादुर्गा देवस्थान आमकां सगळ्यांक खबर आसा, थंय सगळे धर्म लोक आसा. एक म्हणल्यार तुमी सांगिल्लें तशें हें आमकां कसोच परवडपाचें ना. दीस इज अ इंटरनॅशनल सेंटर आनी हांगा हे देशा स्मॉल सिटींतल्यान रेवेन्यू इज ट्रेमेंडसली जनरेटेड. दॅट्स वाय BJP हॅज गिवन ब्रिज म्हणात, रोड म्हणात, इन्फ्रास्ट्रक्चर. इवन आतां 1332 कोटीचो बाळ्ळी टू करमलघाट रोड सुद्दां आतां केल्लो आसा. इट्स अ गुड थिंग. तुमी सांगता तशें नो, आमच्या आयचो गोंयचो 60% रेवेन्यू आमकां ट्युरिजम जनरेटेड बिजनसांतल्यान येता. सो वी कॅनॉट अफोर्ड दॅट. आतां अश्यो हे जर बंद जावपाक जाय किंवा तांचेर अंकुश हाडपाक जाय जन्मत लोकांलो रेटो आनी कांय ना. दत्त बाबान एक अग्रलेख बरयलो, आय मीन एक लेख बरयलो. अरे टू गुड, बिलीव मी, इट वर्क लायक अ मेडिसीन. लोकांक आवडले तो. अरे डेफिनेटली खूब लोकांक आवडला. आनी तुमीच तो पब्लीश केला आनी कोण करचे ना. कित्याक आज खबर आसा तुमकां कितें चल्लां तें. तुमच्या इतले व्हडले पवित्र धंद्याक आज कोण कोण आसा आनी कशें आसा. यू नो द फॅक्ट्स. पूण तुका एक गोंयकार म्हणून तुका असल्यो ह्यो प्रवृत्ती गोंयांत वयर रावपाक शकनात हाजेर तुका ठाम विश्वास आसा? सामको. कित्या खातीर म्हणटा तूं? कित्या खातीर म्हणलें जाल्यार टू थिंग्स एज आय टोल्ड यू. आतां मुस्लीम जे पळय गोंयांत आसा, फॉर एक्झाम्पल आय एम टेकिंग एक्झाम्पल, मुस्लीम जे गोंयांत आसा न्ही ते जवळ जवळ 700-800 वर्सां पासून आसा. आनी ते उलयता आसा कळना ते मुस्लीम काय कोण ते. एक्झॅक्टली. आनी पीपल हॅव एक्सेप्टेड देम. क्रिश्चनान म्हणटा गोंयकारा कडेन हिंदू कडेन केन्नाच कन्फ्लिक्ट जावं ना. लॉट ऑफ पीपल इन वेरियस स्कूल सांगलें, ती डायसेशन स्कूल सांगतात कुकूम लायनाका, फुलां पायनाका. एक एखाद्या कोणें म्हणलें जायत, बट आतां तरी ताजेर कांय डिस्कशन ना. People have accepted. See, you have certain issues. Yeah. And I have certain issues. And it could be their code also. Exactly. So people have accepted. ह्यो सगळी संस्था पळय ह्यो आसा न्ही. आमी बी आमगेले धर्मकार्याक आसता तेन्ना उडी मातान वचपाक जायना म्हणटात न्ही, कितें तरी घालपाक जाय म्हणटात. सो इट इज आवर कोड. तसो तांचो एखादी कोड आसूं येता. पूण एक बरें आसा की पीपल हॅज ऑलरेडी एक्सप्रेस देमसेल्व्स. ह्या तांणी पयलीं शांतादुर्गा देवळीच्या संस्थानान जें पळय कितें केल्लें, people didn't like it and people have expressed it. No, देवस्थानान केल्ले बघा थोडे मजदानी हो विषय हाडिल्लो, तो डिस्कस चलतोय. मागीर ताणें डायरेक्ट एक स्टँड घेतलो की ना, हे आमी करपाक शकनात, डिस्क्रिमिनेशन हे जावपाक शकना, हो ताणें स्टँड घेतलो. थोड्या माजदांनी हाडपा परस आय विल टेल यू बोल्डली that somebody from government told them to try test the water. Okay. तर कोणीच ओगी माजन हाडपाक शकना न्ही. सो ताका वयल्यान कोणाक तरी सांगलां बाबा यू टेस्ट द वॉटर एंड दे हॅव टेस्टेड द वॉटर एंड पीपल हॅव गिवन द वर्डिक्ट. ओके. सो गोविंदान म्हणटा अशें की सद्याक कितेंय जावं, कोणूय कशेंय आसूं, गोंयचे लोक सारको आसा आनी हे प्रत्येक वेळा दाखोवन दिल्ले आसा. कारण मागीर तो सावथ गोवाचो निकाल जावं किंवा असले कितें आमचे बीफ कॉन्ट्रोवर्सी जावं किंवा अशें मुस्लिमाक आडोवपाचें हें जावं, अशें आवाज जाला आसत, कोणें हें केलें आसलें, पूण हे फुडें चलपाक दिवंक ना. इवन काणकोणा पसून येदो व्हड बोवाळ जातकीर काणकोणा मुस्लिमाचीं दुकानां बंद पडूंक नात किंवा बंद करपाक दिली नात. सो ही आमचे कडेन अजुनूय एक
शाणीपणां म्हणटा ती अजुनूय गोंयकारां मदीं आसात आनी गोंयकाराच्या रक्ताक ती भिनल्यात ताका लागून ती वचपाक कठीण. सामकें. सो हो एक आशावादी दृश्टिकोन घेवन आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. रोखडेंच नवें वर्स येवपाचें आसा. फाटल्या वर्साक म्हणजे ह्या वर्साक अशें कितें जालें तें जालें, ताचेर काय आमी फाटलीं त्यो पानां आहात ती परत गुणान परत हें करपाक शकनात. पूण ही देखीक घेवन आमी फुडल्या वर्साक एक गोंयचे जे गोंयकारपण म्हणजे आमी म्हणटात तें आमी राखपा खातीर प्रयत्न करपाक शकतात. हाजे खातीर सरकार ताका आमी वेंचून दिला, ताणें तें पाळप ताचें कर्तव्य. तें जर पाळना जाल्यार अशा लोकांनी येवन ते जाग्यार हाडपाचें. हे आतां लोक आनी ते कशें करपाक ते लोक जाणात. इतलेंच म्हणटात आमी चर्चा थांबयतात. गोविंद देव बरें करूं. आनीक ही चर्चा जाणी कोणें आयकले आसात तांणी एक हें करचो की गोंयाक अशें आमचे भेद करप परवडचें ना. गोंय हे सगळ्याक एकठांय घेवन केल्यारच फुडें वतलें, ना जाल्यार हांगा परत आमचे मदींच कुडके जावपाक शकतात. हें लक्षात दवरचें आनीक फुडलो कितें विचार करचो. इतलेंच म्हणटात आमी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.